नमस्कार आणि येवकार तुमका सगळ्या दर्शकांक गोमंतक टीव्हीचेर तुम्ही पळयतात स्वयंपूर्ण युवा विथ प्रोफेसर मनोज कामत. हांव प्रोफेसर मनोज कामत आणि दर वेळाचेर दर सोमारा आमी एक मेळटात अशा एका तरणाट्या कडेन जाणे आपल्या कर्तृत्वाचेर आपलें विश्व फुलयलां. आज अशेंच एक सामकें तरणेबांद आणि हँडसम व्यक्तिमत्व आमच्या समोर आसा, साईराज धोंड. धोंड फॅमिली जी आसा, जी धोंड जे कुटुंब आसा पणजेचें तें सगळ्याक फामाद. एक बरें घराणें, विश्वासार्थ घराणें, जांच्या रक्तानूच धंदो म्हणजे बिझनस आसा, पण सोशल ओरिएंटेशन हे तांच्या आज्या पणज्या पासून आज पर्यंत ते दायज धोंड घराणें चलयत आयल्या. परोपकारी काम करप, देवस्थानाचें काम आसूं, महालक्ष्मी देवस्थानाचें आसूं किंवा पणजे शाराचें आसूं, पणजे शाराचो ज्या ज्या वेळाचेर इतिहास बरयलो वतलो, धोंड घराण्याचो आनी ताचो संबंध बऱ्या भाशेन अधोरेखित जातलो. अशा घराण्यांतल्यान साईराज धोंड येतात. पण साईराज धोंडाक आमी ताच्या घराण्याच्या श्रीमंतीचेर, संस्काराच्या श्रीमंती खातीर आमी तांकां आफोवना. गौरीशबाई धोंड आनी बाय प्रतिमा धोंड ह्या दोन नामांकीत जे कपल आसा, दाम्पत्य आसा, तांचो चिरंजीव. पण ह्या चिरंजीवान फक्त आपल्या घराण्याचें किंवा पणजेचेंच न्हय तर गोंयचें नांव फामाद केलां एका वेगळ्या बऱ्या कारणां खातीर, वाकाव फूड्सच्या माध्यमांतल्यान. हांवें आतां तिकाय जावचें ना अशें म्हणल्यार की आज फक्त भारतांतूच न्हय तर तांचो प्रोडक्ट वेगवेगळ्या देशांनी वता. म्हाका ज्या पद्दतीन म्हायती आसा तसो युरोप, मिडल इस्टान तर वताच, पण ईस्ट एशिया म्हणजे सिंगापूर पर्यंत तांचो एक प्रोडक्ट विकता. आणि जे जे ताणें आज पर्यंत प्रयत्न केल्या वाका फूड्साच्या माध्यमांतल्यान, नवें इनोव्हेशन करपाच्या माध्यमांतल्यान, क्विक सर्वीस रेस्टॉरंट म्हणजे QSR हो एक फॉर्मॅट आसा, त्या माध्यमांतल्यान ताचेर तुजे कडेन भासाभास करया. साईराज, थँक्यू मनोज भाई. आनंद जाता, म्हणजे प्राऊड फिलींग फॉर एवरी गोंयकार. म्हणजे एक तरणाट्यान त्याच्या घरांत धंदो आसा, पारंपारीक व्यवसाय आसा. पयलीं तुमी फूड बिझनसान, मागीर तुमी पेट्रोल पंप आणि कितलेशे धंदे आहेत तुमचे. आज वडील, आई तुमची आणि तुमचे संबंध कुटुंब सगळे चलयता. लॉ पर्यंत शिक्षण ह्या भुरग्यान घेतलें, लॉयर जालो, सुरवातीची प्रॅक्टीस करपाक गेलो आणि मागीर धंदो करतलो. पण आवय बापायचो धंदो आसाच, स्वबळाचेर करपाचें खंयची किडो आयलो? केला हांवें, जॉईन जालो. फर्स्टली थँक्यू, म्हाका तुमी हांगा आपयलो आनी हांव ऑपॉर्च्युनिटी दिली तुमी. लॉ केलो हांवें. लॉ करपाक म्हाका लॉयर जावपाचो आशिल्लो. आय वॉन्टेड टू बी वन ऑफ गोवाज बेस्ट, इंडियाज बेस्ट लॉयर्स. पण करता करता म्हाका कळ्ळें की हांवें आयुश्यभर हें करूंक शकचो ना. आय निडेड टू डू मोर. आनी लॉ सोडून हांव फर्स्ट जॉईन जालो म्हजी फॅमिली बिझनस, हॉटेलाचे बिझनस जॉईन जालो. पण थंय हांव सारको 6 म्हयने उरलो आनी ताजे मागीर आय थॉट की म्हाका कितें तरी वेगळें करूंक जाय. तेन्ना पापान सांगलें ना, अरे हें आसा नवें कितें करूंक जाय? ना, ताणें केन्ना, दॅट वॉज वन ऑफ द गुड थिंग्स की केन्ना म्हाका कोणेच अशें आडोवन दवरूं ना कितें करपाक. सो तेन्ना नवें कितें चलतालें तें सोलराचें आशिल्लें. एंड आय एम टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट एक 12-13 वर्सां पयलीं. बरोबर. आनी सोलर्स वॉज न्यू देन. आनी हांवें म्हजें सद्दां मनान एकूच आशिल्लें, ज्या दिसा हांवें लॉ सोडलें हांवें चिंतलें की हांव एक धंदो करतलो, पण हांव एक ब्रँड बिल्ड करतलो. आनी मनान सद्दां आसतालें की ब्रँड असो आसूंक जाय वीच वील बी मेड इन इंडिया बट वील बी प्राउडली अ गोवन ब्रँड. पळयात दर्शकांनो, एक भुरग्याचो हावेस पळयात, जो नवो पास जावन भुरगो येता, आवय बापायचो धंदो आसा, धंद्यान 6 म्हयने काडटा आनी तो म्हणटा आपणाक ब्रँड बिल्ड जाय. म्हणजे स्वप्न मनशाचें कशें धरचें आनी तें कशें खरें करचें. आज वाकाव म्हणून जो ब्रँड ते आज सामकें प्राउडली आपल्या काळजाचेर, चेस्टाचेर जे मिरयतात. खूब जाण साईराज धोंडाक वाकाव म्हणून वळखतात. तें मात खरें. खूब लोक म्हाका येता ते वाकाव, पयलीं वाकाव म्हणटा ते, आनी बाकीचे मागीर. कशें तुमकां दिसता एअरपोर्टाचेर तुमी वता, नव्या जाग्याचेर वता? बरें दिसता. इनिशियली सामकें वेगळें दिसतालें की आमी सद्दां दुसऱ्यांक पळोवन केन्ना आमी फोटो आमकां काडपाक सेलिब्रिटीजांक पळयताले. पण जेन्ना लोक तुका तुज्या कामा खातीर वळखता एंड तो ब्रँडाचो असो इम्पॅक्ट आसा म्हणल्यार बरें दिसता. केन्ना हांवें ते चड घेवन बसून ते जाता. पण इट्स रियालिटी इवन टुडे आजूय चलता. शार्क टँक जालो आमकां, म्हणून दॅट गिव्ह अस दॅट इवन मोर एक ऑडियन्स वाडलो आमचो. बरोबर.
सो दॅट ऑल इज देअर. बट आय ऑलवेज बिलीव्ह दॅट दिस इज अ बाय प्रोडक्ट. वा. आम्ही जे करता आमचो जो कर्तव्य आसा, आमचो जो काम जो आसा, आमचो प्रोडक्ट जो आसा शूड बी द वन विच इज रियली स्पोकन अबाउट. सुंदर. म्हणजे ज्या वेळाचेर तो स्वप्न पळयतालो की आपणाक एक नवो ब्रँड करूंक जाय, आज ताणें नवो ब्रँड केलो, पण ती आपली स्टोरी सांगतात आपण कशी सुरवात केली. आणि सुरवातीक ताणें म्हणलें की सुरवातीक फॅमिलीच्या धंद्यान, मागीर आपण सोलराच्या व्यवसायान, मागीर सोलरांतल्यान मागीर हांवें सोलर जालें मागीर आय स्टार्ट डुईंग लायटिंग. But you did well in solar. I did well in solar, but I realized that सोलरान at that point of time स्केलेबिलिटी नाशिल्ली. बरोबर. स्केलेबिलिटी म्हणजे व्यवहार कितलो वाडोवपाक, आणि जितलो व्यवहार वाडटलो तितलो तुमचो खर्च कमी, तितलो तुमचे प्रॉफिट मार्जिन चड. येस. सो देन नेक्स्ट बीग थिंग जे म्हाका दिसलें तेन्ना वॉज LED लायट्स. LED लायट्स. सो LED लायट्स नवेच आशिल्ले तेन्ना, आनी म्हाका दिसलें हांव एक फिलिप्सा भशेन ब्रँड करतलो वा. आनी चायनाच्यान हाडटलो आनी हांगा विकतलो. पण ते करता करता रिसर्च केलो हांव, लोहार चोलान खूब भोंवलो हांव, सगळें पयलें तेन्ना कळ्ळें की इट इज अ कमोडिटायज्ड थिंग. LED आतां सगळे कडेन मेळटा, 50 रुपयाच्यान 500 रुपया पर्यंत मेळटा. आणि फरक पडलो ना. व्हडलो ना. इट इज व्हेरी कॅपिटल इंटेन्सिव्ह. सध्या तातूंत घुसया नाका. तो केलो हांव 1 वर्स 1.5 वर्स केलो. वी डीड अ फ्यू गुड प्रोजेक्ट्स, बट देन आय लेट दॅट फेज आउट. मागीर थर्ड हांवें वेंचर चालू केलो वॉज अ रियल इस्टेट वेंचर. वा. आनी अ व्हेरी युनीक टायप. आमी ओल्ड पोर्तुगीज घर घेतलें, गोवन ओल्ड घर, 100 वर्साचें घर, फुल्ली रिस्टोर केलो आनी आमी तो परत विकलो. तेन्ना हांवें पर्सनल लोन घेतलो, हांवें सगळें खूब करून म्हजी 3-4 वर्सां गेली तातूंत. बट वी सोल्ड इट अँड वी मेड सम मनी देर. म्हणजे तिनूय धंदे जे प्रयत्न केले तातूंत पयशे वगडावंक ना. पयशे वगडवना. आनी म्हजें सद्दां एक आसतालें की आय बिलीव की कोणाचेच पयशे वगडोवंक जायना. वॉट एवर पयशे सुद्दां घेता ते आमी लोनार घेता. इवन इफ आय हॅव टू टेक फ्रॉम समवन ते लोन घेवन आमी इंट्रस्ट भरून वी मेक शुअर दॅट एव्हरी वन गेट्स देअर मनी बॅक. सगळ्यांनी कश्ट करून पयशे केल्ले आसता. सायराज, म्हाका तुजें एक बरी गजाल खंयची आवडली जाल्यार एक पयशेकार घराण्यांतले म्हणया, तशें म्हणटा आमी बाबा धंदो ज्यांच्या रक्तान आसा अशें घराणें. तो भुरगो बरें शिकून उच्च शिक्षण घेवन नवे नवे गजाल्यो इनोवेट करता. म्हणजे तुवें सोलारान पयलीं गेलो, मागीर तूं LEDन गेलो. हे ऑल आर न्यू प्रोडक्ट्स. करेक्ट. आणि तिसरा हातून गेले तुवें रिस्टोरेशन, सगळें नाल्यार कन्स्ट्रक्शन म्हणटा. पूण गोंयचो प्रोडक्ट आपूण तो पयलींची घरां रिनोवेट करून विकतलो. इट रिक्वायर्स इनोवेशन. म्हणजे इनोवेशन हे तुजें खंयच्यान येतालें, म्हणजे खंयच्यान आयडियाज फुरता? I was always very inquisitive. I keep looking. म्हाका ते one thing that I hate is status quo. म्हाका जे चलता तातूंत रावपा नाका, मजाच ना तातूंत. So I always want to do something different. म्हाका ते वेगळे वेगळे कितें करपाचें आसता. So even after that real estate push of mine, ताच्या मागीर सुद्दां हांव नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो करपाचो आशिल्लो तेन्ना कोविड जालो. म्हणल्यार म्हाका ते नॉर्मल करपाचेंच ना. म्हणजे बसया थोडो वेळ चिंतया कितें करूंक जाय. अँड एट दॅट पॉयंट ऑफ टायम म्हाका कळ्ळें न्ही की फूड वॉज समथींग विच बिकेम अ नेसेसिटी. कोविडाच्या वेळार लोकांक खूब आपले ताटार कितें येता ते सगळें लक्ष दिवन खावंक लागिल्लें. बरोबर. की हातून कितें न्यूट्रियंट्स आसा, हातून कितें आसा. सो म्हणलें जेवणाच्या हातून कितें तरी करूंक मेळटा जाल्यार पळोवया. आनी आय वॉज लुकिंग एट लोकल आयटम्स. म्हणल्यार कोकमान हांवें पळयलें, आंब्यान पळयलें, खंयचे खंयचे वेगळे कितें करूंक मेळटा नवे हातून. तुका फणसान पोटेन्शियल दिसलें. सो जेन्ना म्हाका फणसाचें आयलें हांव चिंतलें की फणसाक लोक इतले कित्याक म्हणटा. म्हणल्यार वॉट इज देर की आमच्या हांगा बॅकयार्डान पडटा फणस, खुबशा लोकांच्या घराच्या फाटी पडटा आसतले आनी कुसता, कोणाक पडिल्लें नासता. म्हाका आतां कितले मेसेज येता, अरे आमचे कडेन फणस आसा तुका जाय का म्हणून. सो तेन्ना म्हणलें कितें लोक इतले फणसा बद्दल इतले, वॉट इज द क्रेज. सो हांव रिसर्च करूंक लागलो, वाचूंक लागलो गुगलाचेर खूब पयलें. तेन्ना म्हाका कळ्ळें की दिस इज नॉट जॅक फ्रूट, इट्स अ जॅकपॉट. क्या बात आहे. आनी हातून कितलेशेच कितें करूंक मेळटा. आनी थंयच्यान मागीर ती गाडी चालू जाल्या. सुंदर. एक जे दर्शक आमचो कार्यक्रम आतां पळयतात किंवा जाणे वाकाव फूड्स ही आतां सगळ्या नव्या भुरग्यांक खबर आसा, पण नवी जी पिढी जी आतां भुरगीं आसात, ल्हान भुरगीं आसात किंवा जाणटी आसात, तांकां खबर ना. तांच्या म्हायती खातीर तुमकां सांगता, वाकाव फूड्सान एक फणसाचेर प्रक्रिया करपाचें आनी फणसाचे प्रोडक्ट खावपा सारके प्रोडक्ट तयार करून विकपाचो ताणें धंदो सुरू केलो. पळय, आमी फणस म्हणटकूच तो पिकिल्लो फणस न्हय, तर तुमी कुल्या बद्दल उलयता. हय. सो इट्स द रॉ फणस म्हणजे कुलो. त्या कुल्यान आमी भाजी करतात किंवा सुशेल करतात. हाणें ताचेर एक्सपेरिमेंटेशन केलें. आज तुज्या आउटलेटान, जेका आमी क्विक सर्वीस रेस्टॉरंट्स म्हणटात, जाल्यार तुमी ज्या म्हणल्या प्रमाणे आज कितलेशे आयटम्स तुमी फणसाचे दवरले. सांगात आमकां सगळी तुमची. सो आमी चालू केलें पयलीं रिटेल करूंक, की आमी घरा फणस घेताले आमचे. सो रॉ फणस, व्हडलो फणस जो तुमी पळयता न्ही, जो आमचो आतां फणस जे आमी कापोन नाल्यार रसाळ म्हणटात, तो 6 म्हयन्याचो आसता. आमी कापता तो 1-2 म्हयन्याचो. 2 म्हयन्याचो फणस. इट्स अ रॉ फणस, टेंडर जॅकफ्रूट म्हणटात.
तातूंत कितें जाता न्ही ताचो जो फायब्रस टेक्स्चर आसता हय. इट्स वन ऑफ द मोस्ट वर्सिटायल व्हेजिटेरियन इनग्रेडियंट हांव तर म्हणटा इट इज द मोस्ट वर्सिटायल हय, most healthier. तातूंत कितें जाता वर्सिटायल ह्या गोष्टी खातीर की तुम्ही जाय तो डिश तातूंत करूंक मेळटा म्हणजे तुम्ही आता कसली डिश म्हणजे करता तुम्ही रायट फ्रॉम अ बिर्याणी बिर्याणी तुम्ही तातूंत कबाब करूंक शकता तातूंत तुम्ही ग्रेवीन घालूंक शकता तातूंत तुम्ही भाजी करूंक शकता तातूंत तुम्ही मीट बॉल्स करूंक शकता तातूंत तुम्ही मंचुरियन करूंक शकता कितेंय करूंक शकता किमा करूंक ज्यो शकता गृहिणी आमच्यो आयकतात आणि जी भुरगीं आमची पळयतात जे एक्सपेरिमेंटेशन ताणें कुवल्या भितर केलां कुवल्याचे पॅटी कुवल्याचो बर्गर हे तर नॉर्मल गजाली जाले पण साईराजा बद्दल आमी आयकतात ताणें कुवल्याचे सॉसेजीस केले आमी चिकन सॉसेजीस किंवा हॅम सॉसेजीस वी आर द फर्स्ट पीपल इन द वर्ल्ड पळयात, सॉसेजीस जगात पहिले हे की ताणें कुवल्याचेर इतलें फुडाचेर एक्सपेरिमेंटेशन केलें म्हणजे नव्या पिढीक जे खावपाक जाय हय सो द आयडिया वॉज व्हेरी सिंपल हा. आमकां आमी खुबदां चूक करता कितें की आपल्याक जे आवडटा ते आमी ट्राय करता इनोवेट करपाक आनी करपाक बाय दुसऱ्यांक दिवपाक एक्चुअल मोस्ट इम्पॉर्टंट गोष्ट ही आसता की लोकांक कितें जाय तें तुमी करून दिवचें वाह, पडटा सुंदर. दॅट्स द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग फॉर एन ऑन्टरप्रिनर सो आमी कितें करता केन्नाय खंयचो प्रोडक्ट नाजाल्यार खंयचो डिश इनोवेट करतना हय. केन्ना म्हणजे लिमिटेशन नासता की रिजनल की गोंयाच्या लोकांक आवडूंक जाय की महाराष्ट्राच्या लोकांक तुमचो हांव असो एक डिश करता yes. ग्लोबली वचूंक जाय ग्लोबली सगळीकडे देशान वचूंक म्हणजे जाय. तो लोकांक तुम्ही- सगळ्यांक आवडूंक आणि तुम्ही तो सक्सेसफुल केलोय बी दॅट वॉज म्हाका ऑलवेज याद जाता तुमचो जेन्ना पयलो कंटेनर जेन्ना अमेरिकेक गेलो हय. आणि सबंद कंटेनर ऑफ Full पॅक container. फूड फूल कंटेनर अशे खूपच भाग्य थोड्या लोकांक मेळटा की तांचो प्रोडक्ट आणि तो फूड प्रोडक्ट लक्षात घ्या दर्शकांनो जेन्ना एक फूड प्रोडक्ट अमेरिके सारख्या देशांत वता ताचेर इतले निर्बंध Very इतले difficult, रेस्ट्रिक्शन very difficult. आणि ते सामके एक जीवघेणो असो तो प्रवास आणि जीवघेणो अशी ती प्रक्रिया पण ह्या आमच्या गोंयकार भुरग्यान प्रत्येक गोंयकाराची मान ताट जावची अभिमानान त्या दृष्टिकोनांतल्यान प्रयत्न केले सांगात त्या संबंध एक्सपिरियन्सा बद्दल सो युएस धाडप म्हणल्यार एक ड्रीम कम थ्रू कसो हय. आशिल्लो अमेरिकेक धाडूंक जाय आपलो अमेरिकेक product. धाडूंक जाय म्हणून हांव केन्ना युएसाक वचूं नाशिल्लो हय. सो म्हाका फर्स्ट टायम जी चान्स मेळ्ळो युएसाक वचपाक फॉर एक्झिबिशन आनी थंय आमचो एक डिस्ट्रिब्युटर आशिल्लो थंय हय. सो तो म्हणूंक लागलो तूं हांगा यो आमकां तूं आयिल्लो हय. जाय सो म्हाका सुद्दां खूब अभिमानाची गोष्ट आशिल्ली आनी म्हाका खूब बरें दिसलें की स्वताच्या पयशान स्वताच्या धंद्या खातीर हांव युएसाक पावलो वाह. आणि ताज्या मागीर आमी तो फूल कंटेनर एक युएसाक धाडलो आतां आमचो गेला कन्सायनमेंट कॅनडा कॅनडाक सो पावलो. कॅनडाच्यानूय आतां आमी युएसाक धाडटले प्लस कॅनडा आता तुमचे वकावाचे जे प्रोडक्ट्स आसा खंयच्या खंयच्या देशांत खंयच्या दुकानांचेर मेळटात सांगा सो मेनली आमचें कितें जालां आतां आमी जे इनिशियल रिटेल म्हणून चालू केल्लें न्ही हय. वी देन वेंचर्ड अँड चेंज्ड आर पाथ अ लिटल इन टू B2B वाह. सो आमी हॉटेल्सांक बी सप्लाय करता सो वाह. आतां इंडियन भारतान आमी ऑलमोस्ट 700 हॉटेल्साच्या वयर तांकां 700 supply- हॉटेल संबंध हय. भारता भितर हय आमी जॅकफ्रूट सप्लाय करता 6 कंट्रीजान आतां आमी धाडटा कॅनडा वता आमचो US वता नॉर्वे आनी नेदरलँड आमी धाडला दुबय धाडला आनी सिंगापूर एक खूप कन्सिस्टंटली वता प्लस आनी खुबशे कंट्रीजान आतां उलोवप चालू आहा पण इट टेक्स अ लिटल टायम कित्याक सगळ्या कंट्रीजांचेर परमिशन्स आनी सर्टिफिकेशन्स वेगळे वेगवेगळे आसता सो सगळे कडेन वेगळे वेगळे करचे पडटा धाडपाक पळयात आमचो एक that takes गोंयचो time. एक ब्रँड गोंयचो भुरगो तयार करता आणि गोंयचो प्रोडक्ट म्हणजे फणस आणि कुलो म्हणटा तो आमचो जिवाळ्याचो विषय हय, सामको आणि आमचो मे local म्हयन्यान product फक्त मेळपी तो 12 म्हयने उपलब्ध करून दिवप ताचे नवे नवे डिशीज करप ताचेर एक्सपेरिमेंटेशन करप जेवण बिवण करपाक आवडटालें पयलीं म्हाका हांव इंग्लिशीन म्हणटा आय कांट कुक टू सेव माय लायफ म्हाका रांदूंक कळना हय. आय एम नॉट अ गुड आय डोंट कुक खंयच्यान कल्पना आयली ह्यो सगळ्यो? म्हाका खावपाक आवडटा वाह 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 सो हांगा आय एम व्हेरी क्लियर अबाउट सर्टन थिंग्स हय. एक गोष्ट म्हणजे सद्या खूब क्लॅरिटी आसा की म्हाका जे बरें कळटा ते म्हाका खबर आसता आय नो आय एम गुड एट Yes. दिस पण जे म्हाका कळना न्ही हय. ते म्हाका आनी चड खबर आसता की हातून हांव सामको बरो न्ही सो वी नीड टू गेट समवन हू इज गुड टू Who is डू good to it. सो इवन आतां आमी QSR आमचो चालू केला वकाव खाव हांवें कांयच करूं ना थंय डेव्हलपमेंट आमी सारको आमचो कन्सल्टंट आशिल्लो हय. हू इज अ प्रॉपर शेफ हे सामके कन्सल्टंट प्रोफेशनल मार्गान तुम्ही प्रोफेशनली केला व्यवहार हांवें केला. कित्याक सी स्वता सगळें करूंक गेलो जाल्यार केन्ना यू कॅनॉट क्रिएट समथींग वर्ल्ड क्लास इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट समथींग वर्ल्ड क्लास यू हॅव टू हॅव वर्ल्ड क्लास पीपल वर्किंग विथ यू जे तरणाटे आमचे आज हो कार्यावळ पळयतात ताणें 3 गजाल्यो एक लक्षात घेवंक जाय एक म्हणजे नवो धंदो करपाचो हावेस नॉवेल्टी नाल्यार सगळे केटरिंग करूंक वतात हाका केटरिंग करपाक सोंपें आशिल्लें कारण वेवसायूच आशिल्लो तांचो पिढीजात धंदो किंवा हॉटेल किंवा केटरिंग तातूंत ते गेले नात गोंयचो प्रोडक्ट घेतलो कुलो घेतलो ताका गोंयचो फ्लेवर दिलो आणि इंटरनॅशनल ब्रँड तयार केलो इंटरनॅशनल प्रोडक्ट घेवन म्हणजे इनोव्हेशन तुम्ही करताले सेकंड तुमच्या गजालीन म्हाका एक कळ्ळें की प्रोफेशनलिझम
सगळ्या गजाली म्हजे कडेन शक्य ना, पण स्वप्न जगभराचें पळयलें, गोंयचो प्रोडक्ट, गोंयचो ब्रँड, कितें विचार आसा? जशें आमी KFCन वता, मॅकडॉनल्ड्सान वता, नवे नवे कॅफेचे ब्रँड्स येता, तुम्ही म्हणला फाटीं सो म्हजें आतां सिंपल आसा. आतां आमी आमचो B2B तर सगळे कडेन वता, पण B2Bन कितें जाता, तुमी आतां खंयच्या रेस्टॉरंटान गेले, समज तुमी पिप्स किचनान गेले, नाल्यार ब्लॅक शीप बिस्ट्रोन गेले, तताकीन गेले, बर्गर फॅक्टरीन गेले, सगळे कडेन आमचे प्रोडक्ट्स आसा. अच्छा. पण तुमी थंय खातले जॅकफ्रूट तोस्तादास, जॅकफ्रूट बिर्याणी, सो तुमकां थंय वकाव खंय दिसचें ना. बरोबर. सो आमी कितें आमचें जालें की 90% रिपीट आमकां हॉटेलांक कडलें ना. बरोबर. कोण घेता तो 100 परत येतात आमचे कडेन, तांकां जाय पडटा. आमी म्हणलें आमी स्वताचो रेस्टॉरंट कित्याक चालू करया ना. वाह वाह वाह. सो वी गॉट इन टू द होल थिंग ऑफ क्विक सर्विस रेस्टॉरंट्स. सो QSR म्हणटा तांकां. सो आमी आमचो ओन ब्रँड चालू केलो, वकाव खाव. व्हेरी सिंपल, वकाव खाव. वकाव खाव. सो आनी एवरीवन वूड अंडरस्टँड दॅट. सो हांगा कितें आसा, आमी प्रोडक्ट्स अशे करता विच आर व्हेरी टेस्टी. असले व्हेजिटेरियन प्रोडक्ट्स तुमी पळोवंकूच नासतले. बरोबर. लायक अ घी रोस्ट रॅप, अ बटर जॅक रॅप. म्हाका ते सांगून म्हाका तोंडाक रूच येताले पळय, ते एक प्रोडक्ट सांगता, जॅक घी रोस्ट ते म्हणटात, किंवा जॅक सॉसेजीस तुम्ही म्हाका सांगता. यू सी दिस. सो द आयडिया हियर इज व्हेरी सिंपल. आमी तो फॉर्मॅट केला. इट्स अ स्मॉल फॉर्मॅट, 10 स्क्वेअर मिटराचो फॉर्मॅट केला. कियोस्क करता आमी. आमचो आतां मिरामार आउटलेट घाला करंजय पेट्रोल पंपार. तशें आमकां फुडल्या 3 वर्सांनी 200 तरी आउटलेट. क्या बात है. So that is the next vision where we want to take this pan India and across. खऱ्या तरणाट्यांनी एक देख घेवची. खूप जाण भांगराचो कुल्यार तोंडान धरून जन्माक येतात. खूप जाण आपलो कुल्यार स्वता तयार करतात, आपले अन्न स्वता तयार करतात. साईराज बाब त्या पिढीतले जाका दिसलें की म्हाका आपले स्वताचे विश्व तयार करूंक जाय, आनी ताणें तें केलें. गोंयचो ब्रँड ताणें जगभर व्हेलो. 6 देशांनी ते म्हणटात की आज आपलो प्रोडक्ट तांच्या दुकानांचेर, सुपर मार्ट्स सगळी कडेन मेळटा. पण फुडल्या 1-2-3 वर्सान 200 आउटलेट वकाव गोंयचो प्रोडक्ट, गोंयचे ब्रँडिंग करून तुमी ते करतात. तातूंत म्हाका चड उमेद जाता. आज गोंयांत आमचे कडेन एकूय असो ब्रँड ना, एक झांटये सोडल्यार, जो सगळी कडेन जबंद जगभर विकता, किंवा झांटये म्हणून लोक वता. आज तुम्ही एक दुसरो एक्सपेरिमेंट केलो, आणि खरोच तोखणाय करपा सारको एक्सपेरिमेंट. म्हाका सदां दिसता की गोवा इज एन अमेझिंग ब्रँड. आतां वी आर फॉर्च्युनेट. म्हणल्यार हांव सदां छाती फुडें ठोकून म्हणटा की आय एम एन अनअडल्टरेटेड गोवन. सामको गोंयकार. नीज गोंयकार. म्हाका खूप मजा येता ते म्हणपाक. पण खंयचेच ब्रँड तूं भायर गेलो, खंय आमी इंडियन भोंवता, गोंया म्हणलें की तांच्या एक दोळ्यान एक स्पार्कल येता. गोंयचो फ्रॉम गोवा. सो गोवा ब्रँडिंग जो आसा न्ही, कोणें वचून युटिलायज करूं ना. सो म्हाका ते आमचो आउटलेट सुद्दां पळयला तुमी जाल्यार सारको तो बॅम्बूज, इट हॅज अ शॅक लायक फील. इट गिव्स यू दॅट गोवा वायब. सो तुमी इमॅजिन करा न्ही, फाल्यां खंयच्या एअरपोर्टाचेर तुमी तसो एक पळयलो, सारको गोंया भशेन एक आउटलेट, इट वील ऑलवेज ग्रॅब दॅट अटेन्शन. अँड म्हाका सिंपल, आय जस्ट वॉन्ट टू क्रिएट समथींग दॅट एवरी गोवन इज प्राऊड ऑफ. इट इज पैसे येतले वतले, यू विल मेक मनी. देर आर मेनी वेज ऑफ मेकिंग मनी. बरोबर. बट टू लिव्ह एन इम्पॅक्ट, टू क्रिएट समथींग दॅट युअर पीपल आर प्राऊड ऑफ, इज समथींग दॅट ड्रायव्स मी एवरी डे. नाल्यार आनी कितें मोटिवेशन तुका तोच आसूंक जाय की नवें कितें तरी करता विच एवरी वन इज रियली प्राऊड ऑफ. एंड 4 लोकांनी म्हणूंक अरे तो आमचो गोंयचो ब्रँड, दिस इज आवर ब्रँड, शूड ट्राय दिस आउट. यू नो, दॅट इज द होल एम हियर, टू गिव्ह ग्रेट प्रोडक्ट्स ॲट अ गुड प्रायसिंग, गुड क्वालिटी, अँड स्केल इट अक्रॉस इंडिया. आज तुम्ही हे सगळं काम धंदो करतना एक गजाल आमकां बरी जाणवता की तुमच्या बरोबर, तुमच्या टिमान चडशे यंग भुरगे आसात. सामके. सो वी हॅव अ व्हेरी यंग टीम. आणि हांव सदां म्हणटा, म्हणजे लोक म्हणटा की गोंयकारां भितर तुका चड काम करपी लोक नासतात ना, आणि विच इज ऑल्सो अ फॅक्ट. आणि आय एम गोना बी व्हेरी ब्लंट हियर अँड से दिस की देर आर अ फ्यू गोवन किड्स यंग जांकां भितर सॉलिड उजो आसता करपाचें, पण खुबशे आसा जांकां करपाचेंय नासता. दे आर व्हेरी हॅपी विथ आवर गव्हर्मेंट जॉब, नाल्यार खंयचे तरी येतले 9 5 धांव मारतले. बट टुडे आय एम सीइंग देर आर नाव अ फ्यू किड्स. तुमच्या कॉलेजीची भुरगीं म्हजे कडेन इंटर्नशीप सुद्दां करता, कॉलेजीक वता, मागीर येता, इंटर्नशीप करता. वी आर ऑलवेज स्काउटिंग फॉर यंग स्मार्ट किड्स. आणि म्हजे सद्दां प्रयत्न आसता की गोंयकार कोण तरी. म्हाका कित्याक हांव एक व्हेरी क्लियर आसा, म्हजें लायफ पणजी शहरान जातले आणि सोंपतले. आय एम नॉट गोईंग एनीवेअर आउट ऑफ हियर. माय हेडक्वार्टर्स टिल द एंड विल बी पॅन्जिम. तुमच्या संबंध कुटुंबानूय पणजे खातीर काम केलां, आणि तुजो वचच ना, हांव खंयच वचचो ना. दिस इज माय लायफ. गोंयांत रावून पण आपण ग्लोबल ब्रँड 100%. सो आमी रिसंटली वी गॉट अ
we've hired a colleague of mine, we've hired someone from Jubilant Foodworks, Hi. Domino's and Cooked. Domino'sतलं. हांवें ताका सांगलें सिंपल, आमी आतां गोंयच्यान एक डॉमिनोज भशेन ब्रँड करता. शाबास. सो तूं यो, तुजें कितें एक्सपर्टीज आसा, वॉट एवर यू लर्न, लेट्स जॉइन हँड्स अँड बिल्ड समथिंग फ्रॉम गोवा विच विल गो अक्रॉस द वर्ल्ड. व्हेरी सिंपल. वा, आज जेन्ना लोक गोंयकार एक आमचो बरो भुरगो भायर सगळे आपले प्रोडक्ट्स धाडटा, गोंयांत नवे नवे इनोवेट करता, कशें पळयतात बाकीचे गोंयकार तुजे कडेन? अपेक्षेन, जलसीन? ना 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 ना, एक मात तुमकां सांगता, गोंयकार एक वेगळो ब्रीड आमचो सामकोच. आणि खूप मोग मेळटा म्हाका. हय. अँड आय एम व्हेरी हॅपी टू इंटरॅक्ट स्पीक म्हणून हांव खूप कॉलेजीन वता, गोंयान कितल्या कॉलेजीन वता, पण म्हाका वेळ मेळना. म्हाका खूप जाणांक ना म्हणचें पडटा, कित्याक इट टेक्स अ लॉट ऑफ माय टायम. सो आय ट्रॅव्हल अक्रॉस इंडिया क्वायट अ बिट आता. पण तुम्ही IIT पासून IIM पर्यंत हय. हो स्वयंरोजगाराचो विशय घेवन तुम्ही वताय बी. हय. सो हांव तेच म्हणटा, हांवें केन्ना MBA करूं ना, हय. आय एम अ लॉ ग्रॅज्युएट, पण हय. आय गो टू सम ऑफ द टॉप MBA कॉलेजीस इन इंडिया टू टॉक अबाउट वॉट वी बिल्ट. अभिमान आमकां तुजो. हय, आय लायक डुईंग दॅट बिकॉज हांव लॉयरूय आशिल्लो न्ही, सो बरोबर. म्हाका ते उलोवपाची आवडूय आवडूय आसा. आसा. बट आय लायक गोईंग. एंड गोंयान हांव मुद्दम वता कित्याक की इफ आय कॅन इन्स्पायर इवन 1 or 2 स्टुडंट्स फ्रॉम दॅट बॅच हू आय एम टॉकिंग टू, म्हजें काम जालें अशें दिसता म्हाका. शाबास. सो गोंयान आज कित्याक लोकांक दिसता की आय वॉन्ट टू बी दॅट एक्झाम्पल टू टेल पीपल की दिस इज व्हेरी डुएबल. लोकांक दिसता की ना, हो हाजे प्रॉब्ली ही हॅड रिसोर्सीस ऑर ताजे कितें तरी इट वॉज लकी ऑर समथींग हॅपन ऑर शार्क टँक हॅपन ऑर दीस हॅपन. बट माय थिंग इज व्हेरी सिंपल. हांव हांगचोच पणजेचो भुरगो, तुमच्याच भशेन हांव सद्दां तांकां सांगता, बरोबर. हांव जर हें करूंक शकता, तुम्ही कित्याक करूंक धाकटें शकना? कोणीय करूंक शकता. शाबास. आणि इट हॅज बिकम सो अप्रोचेबल टुडे की तूं हांगच्यान जर म्हाका USAक धाडूंक जाय का हांगच्यान म्हाका दुबय धाडूंक जाय, इट्स नॉट बिकम इट्स व्हेरी इजी. आनी आमी एक करून जाल्ले आसा. सो कोणाक शिकूंक जाय सुद्दां आय एम हॅपी टू गायड, आय एम हॅपी टू टेल एनी गोवन हू वॉन्ट्स टू एक डू. बरी गजाल साईराज आमकां सांगून वतात की कोणायकूय जर मदत लागली, कोणायकूय जर गायडन्स जाय, आय विल बी हॅपी टू गायड. म्हणजे पळयात, म्हणजे आपलें काम, आपलें पोट, आपलो धंदो ताच्या पलीकडे. आणि तुम्ही खूप पॉप्युलरूय आहात तुमच्या रोटरी क्लबान, तुमच्या सोशल सर्कल्सान, तुमच्या बाकीच्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटीजान, सोशल वर्कान. आय लायक सी, एक लायफ आसता, हय. यू हॅव टू लिव्ह युअर लायफ. एडव्हेंचरूय करतात तुम्ही. आय लव्ह एडव्हेंचर, आय लव्ह फिटनेस, हांव क्रिकेट खेळ, आय लिव्ह टू प्ले क्रिकेट. बर. हांव एवरी विकेंड म्हजे टीम एट द कॉस्ट ऑफ की म्हजी बायलेक वीट येता, बट आय डोंट केअर. दिस इज वॉट कीप्स मी हॅपी. Correct. That has सो to be. एवरी विकेंड आय एम प्लेइंग क्रिकेट, आय एम इनटू फिटनेस, आय डू हाय रॉक्स, I enjoy my rotary time, I have friends. So see, life, you have to enjoy what you're doing and you have to do what you enjoy. जेन्ना सगळे लोक आमकां सांगतात, यंग भुरगे सांगतात की गोंयान काम करपा सारकें कांय ना, गोंयकार काम करनात, धंदो करपा नाका, थंय आमकां मुखेलमंत्री सांगता की स्वयंरोजगार करात, स्वयंपूर्ण जायात. थंय आमचे प्रधानमंत्री मोदीजी सांगतात स्वयंपूर्ण जायात. थंय वर्ल्ड बँक लोकांक सांगता, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड सगळ्यांक सांगतात तुम्ही स्वयंरोजगाराकडे पळयात. आणि तूं ताचें एक ज्वलंत उदाहरण आमच्या गोंयच्या इकोसिस्टमांतल्यान एक तारो एका घरांतल्यान स्वकश्टान आपलो ब्रँड तयार करता. आज वाका फूड्स म्हणून गोंयचो ब्रँड, वाका फूड्स म्हणजे जगभर उपलब्ध आशिल्लो ब्रँड. आणि ताचो हावेस की आता फुडल्या एक थोड्या वर्सांनी आपणाक 200-300 आउटलेट संबंध भारतभर करूंक जाय, जगांत करूंक जाय. आणि जशें डॉमिनोज म्हणटात आमी, पिझ्झा हट म्हणटात, आणि अशे प्रकार तेन्ना वकावान वचपाक संबंध गोंयकार वाट पळयतले अशा पद्दतीची ऑपॉर्च्युनिटी कर. एक तुम्ही लक्षात आज घेतलें आसतलें की मी एक गेल्या अर्दवर पळयता आसतलें कितली प्रचंड उर्जा आसा ह्या आमच्या भुरग्यांक, कितलो टॅलंट आसा आमच्या गोंयकार भुरग्यां भितर. हो टॅलंट व्यर्थ वचचो न्हय आणि तो बऱ्या कार्याक लागचो. ताणें जशें आपल्या आई वडिलांक आणि किंवा आपल्या घराण्यांक जसो अभिमान हाची गजाल ताणें तयार केली, गोंयाक एक रोल मॉडेल ते जाले, त्या पद्दतीचे रोल मॉडेल प्रत्येक गोंयकार तरणाटो जावचो म्हणून हो स्वयंपूर्ण गोंय आमी करतात. तुमचो लास्ट मॅसेज कितें ह्या भुरग्यांक? सो हांव सदांच लोकांक सांगता पळय, इट इज व्हेरी क्लियर, सगळेच फाउंडर जावंक शकना, हय, बट यू कॅन ऑलवेज बी एन ऑन्टरप्रिनर. शाबास. ऑन्टरप्रिनरशिप इज अ मायंडसेट. सो वी नीड, आजचे आमचे जे यंगस्टर्स आसा तांच्यांनी ते मॅनेजर मायंडसेटाच्यान भायर सरून एक ऑन्टरप्रिनराच्या मायंडसेटार म्हणजे नोकरी दिवपी जायात. हय, आणि नोकरी मागपी आणि न्ही. अशें नासता की तुवें धंदो चालू केलो जाल्यारूच तूं ऑन्टरप्रिनर नाल्यार तूं नोकरी दिवपी जातलो. वी नीड पीपल हू कॅन बिल्ड ब्रँड्स, हू कॅन टेक दीस. आतां
कोण एक मार्केटिंगाक समज उदाहरण दिता एक मार्केटिंगाक भुरगो बरो आयला आमकां आतां वी आर डेस्परेटली सर्चिंग फॉर समवन गुड फॉर मार्केटिंग आमकां सोशल मिडिया हांव तांकां सदां सांगता की तूं फक्त येवन मार्केटिंग सोशल मिडिया मॅनेजर जावन उरचो ना टुमॉरो यू वील ग्रो इन दॅट रोल आर कंपनी इज ग्रोईंग तुजे अंडर एक 100 लोक फाल्यां तयार जातले. सो दॅट इज इट सेल्फ अगेन टू युअर बिल्डिंग सो लास्ट थिंग टू एवरी वन इज दॅट हांव सदां म्हणटा डोंट ट्राय टू रन बिहायंड सक्सेस की म्हाका हें केलें जाल्यार हांगा इतलो पगार मेळटलो तें जातलें अशें ट्राय टू क्रिएट एक्सिलन्स वाह. ट्राय टू क्रिएट अ प्रोडक्ट ऑर अ सर्वीस दॅट लोकांक गरज आसा लोकांक लोक ते तुवें क्रिएट केला म्हणून लोक म्हणटाले वाह ताणें बरें केलें सक्सेस विल ऑटोमॅटिकली कम सक्सेस इज नॉट द मेन फोकस शूड बी एक्सिलन्स. सुंदर आज ह्याच पॉइंटाचेर आमी आज सांगा विसव घेवया. साईराज दोंड वाकाव फूड्स जगभर ब्रँड तयार करपी गोंयकारांक अभिमान तयार करपी असो हो आमचो तरणाटो जो सगळ्या जगाक तोच मेसेज दिता की फक्त सक्सेसा फाटल्यान धांवू नाकात फक्त यशा फाटल्यान धांवू नाकात एक्सलन्स करात बऱ्यो गजाली करात बऱ्या तरेन तयार रावात जायात स्वयंपूर्ण आणि पळयत रावात स्वयंपूर्ण युवा विथ प्रोफेसर मनोज कामत. धन्यवाद साईराज. थँक्यू सो ऑल द बेस्ट. थँक्यू.